गोंयांत मिन येरादारी चालू करचे पयलीं ट्रक धन्यांच्यो संघटना आनी हेरांची मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बसका घेवन येरादारी धोरण थारावचें अशी मागणी उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या मिन ट्रक धनी संघटनेन केल्या। गोंयांत सुमार 6,000 नोंदणी जाल्ले ट्रक आसात। ह्या सगळ्यांक काम दिवपाची वेवस्था सरकारान करची अशें ट्रक धनी मागतात। ही बसका जावचे पयलीं सेजा गोवाक मिन येरादारी करूंक दिवचें ना अशी शिटकावणी ट्रक धनी संघटनांनी दिल्या। गेल्या 9 तारखेपर्यंत आम्ही लेटर दिले। त्या दिवशी आम्हाला आमकां सगळे नॉर्थ अँड साऊथ गोवा ट्रक कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन मशिनरी बार्जी आणि जे लोकल सगळे लोक आसा कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकां घेवन बसोन हेजे योग्य निर्णय काडपाक जाय की बाबा रेट कसो कितें चलयतलो कोण, ट्रान्सपोर्ट जातलो कितलो, गाड्या खंयच्या काम मेळटलें। म्हाजी एकूच सरकारी मागणी आसा सविस्तर बसोन सविस्तर एकामेकांची चर्चा रेटाची सगळी चर्चा जावन हे सुरळीत मागणी चालू जावपाक जाय। सेजा गोवाक येरादारी चालू करूंक दिवचें ना अशी शिटकावणी मशिनरी धनी संघटनेन दिल्या। आम्ही ट्रान्सपोर्ट चालू करपाक दिवपा ना ट्रकवाले आनी फाल्यां सकाळी जर कंपनीन जबरदस्तीन ट्रान्सपोर्ट चालू करपाक गेले आनी लॉ अँड ऑर्डर जाली जाल्यार हेका पूर्ण जबाबदार सेजा गोवा कंपनी आसतली। आमदारांनी मिन येरादारीचो दर थारावंक जायना अशें मत दक्षिण गोंय ट्रक धनी संघटनेन उक्तायलां। रेटी ऑलरेडी तुमकां डिक्लेअर जाला गणेश गांवकारान आनी विनय तेंडुलकर मेळोन आलो सेमा मेळोन ते रेट हें जाल्या फायनलायज जाल्या आमी नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा हिंगा आहाय आमी आनी कोणाक घेवन त्या रेट डिक्लेअर केली ते सारकें न्ही। आमचे हिंचाल शिवाय खंयच्या मायने वचून ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट करची न्ही। येरादारी चालू करपाचो निर्णय सेजा गोवानूच घेतला आसतलो अशें लक्ष्मण देसायाक दिसता। आमदारान सांगलें कितें केलें म्हणटा पळय तेजेर आमी इतलें सांगूं येता चारय आमदाराक आमी ह्यान पयलीं निवेदन दिल्लीं चारय आमदार एकटे बसया म्हणलेले पूण आमदारान पडले काय तें आमकां खबर ना पेपरार आयलें आमी वाचलां। डिसिजन कोणाक सांगून घेतलें शेजा डिसिजन हे स्वताच घेता दिसता म्हाका ओगीच आमदाराचें आनी हेजें नांव सांगता। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी मयूर नायक। आता पळोवया गोंयांतल्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। गोमंतक मराठी अकादमीच्या कर्मचाऱ्यांक 7 म्हयने पगार पडिल्लो ना। दिवाळे पयलीं सरकारान पगार घालचो म्हूण सरकाराच्या गोवा मराठी अकादमीचे अस्थायी कार्यकारी समितीचे बसकेंत मागणी जाल्या। गोमंतक मराठी अकादमीच्या कर्मचाऱ्यांक गोवा मराठी अकादमींत घेवपाचेरूय चर्चा जाली। समिती सध्या नवे अकादमीचे कामकाज करपाक सुवात सोदता। गोमंतक मराठी अकादमीचा कर्मचारी वर्ग जो आहे त्यांचे गेले 7 महिने मासिक वेतन त्यांना मिळालेलं नाही। तेव्हा मानवतेच्या दृष्टिकोनातून ही खूपच दुःखाची गोष्ट आहे। मराठीचं काम करण्यासाठी ज्या कर्मचाऱ्यांनी इतकी वर्ष परिश्रम केले त्यांना मासिक वेतनही मिळू नये याचं आम्हा सगळ्यांना अतिशय दुःख होते। त्यामुळे आम्ही माननीय मुख्यमंत्र्यांना अशी विनंती करतो की दिवाळीपूर्वी या सर्व कर्मचाऱ्यांचं गेल्या 7 महिन्यांचं मासिक वेतन त्यांना द्यावं। GCCIच्या बायला फाट्यान कला संस्कृती खात्याबरोबर मिळून बायलांक उर्बा दिवपी अस्तुरी प्रदर्शन घाला। ब्रेस्तारा प्रदर्शनाचे उक्तावण जाले। कार्यावळीक फेमिना मिस इंडिया 2014चे उपजैतिवंत गेल निकोल डिकोस्ताचो भोवमान जालो। Very close to every woman in Goa, as in the Konkani language, Asturi means woman. Through this exhibition, we try to create and sustain bigger market for the products manufactured or traded by the entrepreneurs. While many say that the products exhibited at this exhibition are very basic, but one must understand that this exhibition is the first stepping stone for the budding women entrepreneurs. It is only by participating in such beginners exhibition that the women get encouraged to upscale their businesses and grow bigger. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। पेडणेची फामाद पुनव बुधवारा जाली। हजारांनी लोकांनी हो खाशेलो तरंगांचो उत्सव पळोवंक गर्दी केली। पेडण्याचे पुनवेक रवळनाथ आनी भूतनाथाची तरंगां नाचतात। पळयात पेडण्याची पुनव।
इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.